मारवाड न्यूज तुमचे स्वागत करता। आज आरवी देशपांडे यांनी मतदारसंघातल्या अनेक भागात अनेक कामाचे भूमिपूजन केले। इलेक्शन टायमार जरी हांव पक्षासाठी मत मागत उरलो तरी इलेक्शन झाल्यानंतर सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि लोक माझ्या खातीर एकसारखेच उरतात। सगळ्या आशीर्वादानात हांव एमएलए जाल्लो आसा अशे रामनगरातल्या पिवच उदकाच्या टाकीचे भूमिपूजन करताना एमएलए आरवी देशपांडे हेमी सांगले। तेज नंतर तेमी रामनगरातल्या फातराच्या खाणीत केल्ल्या ब्लास्टिंगा पायान तडे गेल्ल्या लोकांच्या घराची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्याबरा सभा घेऊन ब्लास्टिंगा पायान घराक तडे जावन नुकसान झाले लोकांक योग्य तो न्याय दिवू जाय। तशेंच ब्लास्टिंगा पायान लोकांक नुकसान जातल जाल्यार ब्लास्टिंग करचे ताबडतोब बंद करू जाय, ना जाल्यार कोणाले नुकसान जाऊ नजो अशी उपाययोजना करून ब्लास्टिंग करू जाय। तशेंच ब्लास्टिंग करताना संबंधित अधिकाऱ्यान थंय स्वतः उपस्थित राहू जाय असो आदेश दिलो। तेज नंतर तेमी तिन्ही घाटात आंबेडकर भवनाचे भूमिपूजन केले। रामनगरातल्या कुंबेली गावात प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन केले। असू हिंगा समुदाय भवनाचे भूमिपूजन केले। तसेच जगलपेठ हिंगा कचऱ्याची विल्हेवाट आणि पुनर्निर्मितीच्या कामाचे भूमिपूजन केले। या टायमार सरकारी अधिकारी, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि इतर नागरिक मोठ प्रमाणात उपस्थित आशिले। उपयोग आಗಿದೆ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ನಾವು ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಪ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढतेत आशिले डेल्टा प्लस प्रकरणा लागून गोवा सरकारान सीमा संपूर्णपणे बंद केला। तेजन गोवा कामाक वयते आशिल्ले कामगार आणि उद्योगी लोकांक त्रास सहन करची परिस्थिती येयला। महाराष्ट्रात कोरोना रूपांतर डेल्टा प्लस व्हायरस प्रकरण दिवसांदिवस खूपच जाते आसा। तेजेर महाराष्ट्र गडी लागीचे राज्य जावन आशिल्ले गोवा आणि कर्नाटकात सहज भय सुटला। ह्या कारणान गोवा सरकारान आपली सीमा संपूर्ण बंद करून दवरला। गोवा राज्याचो सीमा भाग जावन आशिल्लो पोळेम चेकपोस्ट बंद केला। गोवा सरकाराच्या ह्या एकाएकी निर्णयान सद्दी गोंयांत कामाक वयचे शेकड्यांचे कामगार आणि अलग अलग कंपनीत काम करचे उद्योगी कामाक वचूंक साध्य जाते ना जावन गेटा वयल्यान परत घराक वापस येवची परिस्थिती निर्माण जाला। मंगळवारा सकाळी सद्दीच्या सारखे कामाक वचूंक गोवा प्रवेश करूंक गेल्ले लोकांक गोवा प्रवेश करूंक दिलना जाल्ल्यान पोळेम चेकपोस्टाचेर स्थानिक लोकांनी क्रोध व्यक्त केलो। स्थानिक लोकांच्या मदतीक माजी एमएलए सतीश सैल हेमी पोळेम चेकपोस्टाचेर येवन गोवा राज्याच्या पोलीस अधिकारी बरा उलयले जाल्यार सरकाराच्या आदेशानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट करून निगेटिव्ह सर्टिफिकेट उरल्यार मात्र गोवा प्रवेश करूंक अवकाश दितले अशें अधिकारी लोकांनी सांगले। आम्ही खंयची गुड्स खंयची सोडू जायना आली हवय गाडी सोडच्या आधी हवय ना ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಆಂಟಿಜೆನ್ टेस्ट ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದವರು ಹೋಗಿ। गोवा राज्यात आशिल्ले औषध तयार करचे कंपनीत काम करते लोकांक आणि इतर वैद्यकीय संबंधित काम करते लोकांक गोवा प्रवेश करूंक अवकाश दिवं जाय अशें माजी एमएलए सतीश सैल हेमी मागणी दवरली। गोवा सद्दी प्रवेश करते लोकांले लिस्ट तयार करून तेमकां मात्र गोवा प्रवेश करूंक अवकाश दिवचे बदल अखेर एक निर्णय घेयलो जाल्यार गोवा राज्याच्यान असेन्शियल गुड्स सप्लाय करचे बदल कागदपत्र घेवन कितलेशे गाडी कर्नाटकात प्रवेश करतात। स्ट्रायक चलते आशिल्ल्या मदे खातीर एक गोवाच्यान टेम्पो असेन्शियल गुड्स सप्लाय करचे बदल कागदपत्र लावन घेवन कर्नाटका प्रवेश करते आशिल्लो। ह्या वेळाचेर गेटाचेर थोडी वेळ आवाज जालो। नमस्कार।
काय किती जाणार दिवशी आम्ही भुरगी एसेन्शियल वर्कर म्हणजे त्यांचं सर्टिफिकेट दिला ते कामा वयता कळ्ळें तुमकां सांगलें आनी दीस इज द सर्टिफिकेट जस्ट लायक नाव दे हॅव स्टॉप फ्रॉम टुडे इवन एसेन्शियल वर्कर असून मी स्टॉप केलं जाल्यार देन दीस व्हेकल हॅज कम एज अ एसेन्शियल सर्विसीस इफ ही ब्लॉकिंग देन ही शूड ऑल्सो ब्लॉक ते लेकिन ओके तू एक काम कर हे करून घेऊन ये सगळे व्हेकल आसा पळय दोन्ही सायडीन तशें करपा पडलें ना लक्षात येलें तुका आतां एसेन्शियल वर्करांकूय तुमी सोडना म्हणल्यार एसेन्शियल व्हेकल येताले ते टेस्ट करचे पडलें दिस इज एक्चुअली यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू दीस कळ्ळें तुका सांगलें इट इज बाय फोर्स आमकां हो प्रॉब्लेम हे मातशें तूं विचारून घे एसेन्शियल वर्करांक सोडपाक प्रयत्न कर कळ्ळें तुका सांगलें नाल्यार हो प्रॉब्लेम जातलो ते आमी खंयची बोर्ड खंयची सोडूं जायना आनी हे पळय गाडी सोडच्या आदी हे पळय अण्णा ಒಂದು ಮಾತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದವರು ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ कळतं सांगितलं नेहमी जर हिंच्यान तर प्रत्येक गाडी हिंच्यान एसेन्शियल जाऊन होतो आणि हिंच्या गाडी सुरू कळतं सांगितलं इतका स्टेप घेऊ आणि त्या ना जाल्यार दोन्ही सायडीन एसेन्शियल वर्करां सोडून एसेन्शियल गुड्स टू सोडटा कसो तसो एसेन्शियल पेट्रोल पंप अंडर एसेन्शियल येता कळ्ळें तुका सांगलें ते सोडून सर आम्ही एक लिस्ट शेतकरी लोकांक उत्तेजन दिवच्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाक एमएलए रुपाली नाईक यांनी सुरुवात केली. नंतर ट्रॅक्टर चलवून त्यांनी सगळ्यांक आकर्षित केले. अंकोला तालुक्याच्या वंदिगे ग्रामात जयमाता अग्रो आणि डेअरी फार्म तसेच एमएलए रुपाली नाईक मेळ आयोजित केलेल्या फसलाक प्रथम पाऊल कृषी कार्यक्रमाक सुरुवात करून दिल्यानंतर एमएलए रुपाली नाईक यांनी ट्रॅक्टर चलोवन शेत कसले. आपल्याक ट्रॅक्टर चलोवंक कळटा म्हणून ट्रॅक्टर चलोवंक तेमी मुखार येयले. आतांच्या ह्या दिसाक शेती कामा खंयच्यान युवा पिढी खूब पयस वयत आसा. युवा पिढीक प्रोत्साहन दिवच्या उद्देशान हो कार्यक्रम आयोजीत केला. हेजो सदुपयोग करून घेवं जाय. देशाक शेती हीच ताकद आसा. युवकांन जमीन बंजर सोडनासतना शेती करून भरपूर पीक काडूं जाय अशें तेमी सांगले. जय किसान. क्रेडिट ॲक्सेस ग्रामीण लिमिटेड वतीन कोविड वॉरियर्साक मास्क, सॅनिटायझर आणि सुरक्षिता सामग्री दिली. कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात येयले क्रेडिट ॲक्सेस ग्रामीण लिमिटेड हेजे ब्रँच मॅनेजर श्रीधर एसबी हेमी सांगले संस्थे वतीन कोरोना वॉरियर्साक सुरक्षता सामग्री दितेत येयलात आणि पत्रकाराक फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून सरकारान घोषित केला. तेजेन पत्रकाराक बी ही सामग्री दिते आसात अशें तेमी सांगले आणि सामग्री दिले.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. निस्त्याखोरच्या कंटेनर लॉरीचे चोरेन गोमांस व्हरते आशिल्ले पोलिसांन पत्ता लावन 3 टन गोमांस ताब्यात घेतले तशेंच एकाक अटक केली. ही घटना कुमटा तालुक्यात घडली. हानगलच्यान मंगळुराक गोमांस व्हरते आशिल्ले कंटेनर लॉरी कुमटा तालुक्याच्या होळेगद्दे टोल नाका लागीं मंगळवाराक धरली. लॉरीचेर गोमांस व्हरचे बद्दल संशयान लॉरी थांबोवन तपास केले. लॉरीत नुस्त्यावरच्या बॉक्सात आयस घालून तेतूंत गोमांस दवरिल्ले दिसून येयले. लॉरी चालक हानगल निवासी मोहम्मद शहीद हेका ताब्यात घेयले आणि लॉरी जप्त केली. कुमटा PSI आनंद मूर्ती हेमी प्रकरण दाखल करून गेला. 2 वर्ष वयाच्या भुरग्यान आपल्या बुद्धिशक्ती आणि यादेच्या शक्तीन साधक, वस्तू, प्राणी आणि शब्द असे 10-12 प्रकारचे नाव सांगच्या कलेन इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डात स्थान मिळवले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुका हेरवट्टा ग्रामाचे विनोदराव आणि रंजनाराव दंपती हेमगेले पुत्री द्विती विनोदराव लहान वयाकत इतलं व्हड साधन केला. आपणाली बुद्धी आणि खूप यादेच्या शक्तीन 35 प्राणी, 15 पक्षी, 12 प्रकाराचे रंग, 30 प्रकाराचे खाणे, 23 भाजीपालो, 20 फळा, 17 जातीची फुला, 16 वाहनाचे नाव, 12 प्रकाराचे आकृती, 20 राजकारणी लोकांना नाव, 13 स्वातंत्र्य सैनिकाले नाव, 18 जातीचे किडी, 15 लोक क्रिकेटर, 35 सेलिब्रिटीज, 8 लोक महिला साधक, 29 राज्य, 20 जातीचे सुणे, 1 ते 20 पर्यंत हिंदी, इंग्लिश, कन्नड संख्या, ABCD दन झड्डपर्यंत आणि 2 इंग्लिश राईम्स, 2 भगवद्गीताचो श्लोक, आठवड्याचे दिवस आणि अलग अलग आंतरराष्ट्रीय 280 पेक्षा जास्त कंपनीचे लोगो वळखता. द्विती विनोदराव हे गेल्या यादेच्या शक्तीक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड वळखता. इतले ल्हान वयाचेर इतले यादेचे शक्ती आशिल्ले द्विती मुखाले दिवसाक आणि खूप इतले साधन करू अशी लोकांची इच्छा आसा. Super. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕಂದ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನು India. ಹ್ಮ್ Contours. ಹ್ಮ್ Activists. ಹ್ಮ್ Takabel. ಹ್ಮ್ Pipis. ಹ್ಮ್ Famous. ಹ್ಮ್ Sisiko. ಹ್ಮ್ Albedo. ಹ್ಮ್ The bus. ಹ್ಮ್ Patlis. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 30 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 30 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 5, कुमटा 13, होन्नावर 3, भटकळ 2, शिरशीत 2, सिद्धापूर 3, मुंडगोड 1 आणि हळेळात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,726 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 50,289 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 737 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 700 लोकांना मरण झाला. आयचं इतलंच मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.